शुंभ निशुंभ सिंहासनाचेर बशिल्ले उरताचे. तेन्ना एक सैनीक येवन सांगता रक्तबीजाक देवीन मारले म्हण. ते आयकुचे तर शुंभ निशुंभाक मस्त राग येता. असं नाही ते बायल मनशीन आमगेले रक्तबीजा मारले आता तरी सडचक्क ना म्हणून सांगून धगलोक रागान उठून राबताय. हो शुंभ म्हणता अडना वच तीक मार आणि हे आमगेले राक्षस लोकांक विजय हाड. तिन्ही लोकांतू असुर लोकालेचे राज्य हो तशें कर. ते चंडीन रग तुमकां तशें कर म्हणून सांगून भावा पेटता. निशुंभ तागेले कोटी गटले सैनिक घेवन वता युद्धाक. तागेले फाटोफाट शुंभ बी तागेले सैनिक घेवन भायर सरता. हांगा निशुंभ मुखार येवन देवी लागी युद्धाक राबता. तागेले ते सैन्याने पळोवन तिका मस्त राग येता देवीक. ती बी मस्त रूप धारण करून येवन तांगे भाशेन युद्ध करता. ते दोन्ही लोकांक तू भयंकर युद्ध येता. तो बी देवीक सरीसम जावन युद्ध करता. तागेले बल पळोवन देवीक आनीकय राग येता. तो तिगे बरशीक मायेच युद्ध करता. निपूण गेल्या वर्सा दिसनाशी उरलसो अशें अदृश्य रुपान राबून तिगे बरशी युद्ध करता. आनी दोळस म्हण पळोवचें करता खंयच म्हण ती कळतशिल्लें. सुमार वेळ पासून तागे बरशी तशी युद्ध करता. ती ब्रह्मांडी जावन गेलो कमंडलांत उद्दाक घेवन गेलो ते राक्षस लोकांक आंगार रट्ट उडयता. ते राक्षस लोक उडचे मोर पडताचे. चक्र सोडून बी सुमार लोकां मारते. त्रिशूलांनीत लोकां मारता. आपणाक सैन्य मरचे म्हणून निशुंभाक मस्त राग येता. तो आनी परत गेला आंगारी धांवणे युद्ध करचा होता. तेन्ना देवी राग येवन ती त्रिशूलान त्या घट्टीची टप्पून सोडता. तशें करच्या तो मोर पडता. ताणें मेलिल्ली वार्ता शुंभाक पावता. शुंभ धांवन येता. येवन ते भावाले मड घेवन मस्त रडता. अयो मेगे बरशी मेगेले शरिराचे अंकुश आशिल्लो मरे तूं कशें म्हाका सोणी गेल रे. चंडीक हांव सोडना. रगत तुमकां तशें करना दिल्यार हांव तुगे रंड म्हणल्यार फालसू म्हण घेवन तेगेले मड्याले बसून सांगता. आनी रागान आपणाले खडगू गटारी उठून घेवन भायर सरता. आनीक देवीक म्हणटा तूं कसं म्हटलेकल्या तू एक मोसान आमगे बरशी युद्ध करता. तूं एकले आसा म्हणलें हे उठून तुगेले अनुचर नवे म्हणटा. तेन्ना देवी म्हणटा अरे मुडा तू कसं म्हटलेकला हे ब्रह्माणी माहेश्वरी वैष्णवी सप्तमातृके ओट्टूचे कसं तुमगे दासी म्हणलेकला हे ओट्टू लोक मेगेलेच एक अंश कळ्ळे म्हणून सांगता. ते ओट्टूची तिगेले अवतार ओट्टूचे तिगेले दुर्गेला हांतू समावेश जाता. आनी ते खाली दुर्ग मात्र उरता. पळोवच्या कच्ची शुंभाक एक आश्चर्य येता. गेल्या बी तो भिना. हां बरें जालें तूं एकली आशिल्ली मेगेले बरशी युद्धाक म्हण सांगता. आनी तिगे बरशी घनघोर युद्ध करता. ती कशी युद्ध करता की हो बी तशी तिगे बरशी युद्ध करता. तेन्ना देवीक दिसता मनांत हो मधुकैटभ महिषासुरा पासून अगदी शक्तिशाली आसा पळय म्हण. ती बी कमी उरना. ती बी समोर तेगे बरशी युद्ध करता. तो माया समोर करता तिगे बरशी. ती बी तागे बरशी तशी करता. तो आकाशाक उडटा. देवी बी आकाशाक उडता. दोग लोक आकाशांत एकमेकां मार घेताची धडा घेताची एकमेकाले शक्ती कुंदूस जापयता जायना. दोग लोक परत आनी भुंयचेर उडताचे. थंय युद्ध करताचे. मल्ल युद्ध करताचे. देवी बी तागे बरशी मल्ल युद्ध करता. देवी कडेन मस्त राग येता. तागे धैर्य कमी जाता. तागे शौर्य कमी जालें उरना. तो तागेले वीरतेन देवीक बेजार वतश करता. दोगो लोक दृष्टी युद्ध करताची मल्ल युद्ध करताची. दोगो लोकांची पुरोजाव तितले युद्ध करताचे. अशी त्याने युद्ध करता करता देवीक आनीक मस्त प्रचंड राग येता. ती शूल घेवन त्या हडच्या घट्टीत तोपून सोडता. ते शूल तागेले फाटी पर्यंत वचून आनी तो नेलार मरून पडता. देवत लोकांक उठची खुशी जाता. त्यांनी येवन देवीले मात त्या रोट्टूची फुलां पावसलो ताची आनीक एक आर्त ताची. न्हंयो तारे पर्वत पृथ्वी आकाश ओट्टू प्रत्यक्ष जावन देवीक नाना तरेन स्तुती करताचे. सुंदर लोक पद सांगताचे. अप्सर लोक नाच करताचे. देवते गंधर्व उठलो करून पूज करताचे. सूर्य बी आकाशांत तेजपुंज जावन येता. म्हळ्यार तंपू वारो
येवच्या सुरता ಒಟ್ಟು ದೇವತ್ಲೋಕ ತಂಗ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಗೇನು जगन्मातेनं आमगेले रक्षण केले म्हणून सांगून तिगेले आराधन करता